एक बर तुमचे ते कसली पिडा आशिल्ली आसल्यार जेजूच्या गायांक भेटोवन दिया. Isaiah 53 verse 5, 1 Peter chapter 2 verse 24. जेजू सांगता म्हज्या गायां वरवीं तुमी बरी जाल्यांत. कीर्तन 107 verses 20, म्हजें उतार दान हांव तुमकां बरें करतां. Jeremiah 17:14, तो आमकां बरें केल्यार आमी बरीं जाता. ताणें तारण केल्यार आमकां तारण मेळटा, कित्याक आमी ताची स्तुती करता. Wisdom chapter 16 verse 12, खंयचो आलो पालो तुमकां बरें करूंक सकना बगार बरें करता तें म्हजें उतार. देवाच्या उतरान आमी बरीं जाता. समर्पण करून दिया. खंयच्याय जाग्यार तुमकां पेन आसा त्या जाग्यार तुमचो उजवो हात दवरा आनी एक कुर्सोचो गुर्त काडा आनी जेजूची दैवीक सकत ह्या सक्रमेंतांत वळची ती आमचे ते येता आमकां आपोडता, गूण करता. प्रत्येक जावन खंयची पिडा आसूं दी, एकल्या कोणाकी प्रत्येक जावन जिरवण्याचे समस्या आसात. सगळें हाडकान खावंक जायना, कोण एकल्यांक आसा एक व्यक्तीक जेजू ह्या वेळार त्या इंटेस्टायनाचे प्रॉब्लेम, जिरवण्याची सकत उणी जाल्ली जेजू संपूर्ण तरान गूण करता आसा, सुटका दिती आसा. आनी एकल्याक हर्नियाचे प्रॉब्लेम आसात. हर्निया ते ताळे ताळे पेन उडता, असले का हर्नियाचे प्रॉब्लेम असल्या का व्यक्तीक जेजू गूण करते आसा. मागे वेळार खंयचेय प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तुमकां तुमी संयमाकार आसात, तुमकां बरें करचें कन्या मनशान न्हय, म्हाका जेजूच तुमकां आपूण गूण करता, सुटका दिता. कसली ती पिडा आशिल्ली आसूं दी, देवाची काकुलतांनी कृपा ह्या वेळार वाळती आसा. मगच्या न्हू तुमच्या कुटुंबान कोणी पिडी आसता तांच्या खातीर मागा आपणून गूण करचे खातीर. संवसारांत हांव ती आयिल्ली पिडा आशिल्ल्या जाल्यार आमच्या पातकांत हांव आयिल्ली पिडा आशिल्ल्या जाल्यार ते सगळ्यो गूण जातात, सुटका मेळटा आमकां. पूण देवाच्या योजना खातीर, देवाच्या महिमे खातीर आयली जाल्यार ती मात्र आमचे तावन काडूंक जायना. ती देवाची खोशी, देवाक समर्पण करून दिवया. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाच्या बचावे खातीर, जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांतले आत्मे बचाव जावचे खातीर कोणाके तरी देवान एक विसरून काडला आसतना कसता मारीफात सुटका मेळचे खातीर कोणे तरी कोणे एकल्यान ताचे फारीक फोण दिवंकूच आसा. देखून भियेनाका, धैर्य घेया. कितेंय तुमकां तसले प्रॉब्लेम आसल्यार, समस्या आसल्यार जेजू मात्र एकलो निवारूंक शकता. देखून सगळे दोनी हात उबार सम्याक आमी अर्गां दिवया आनी जेजूचे प्रत्येक जावन गूण करचे सकत आमच्या ह्या उबारलेल्या हाता मारीफत आमच्या कुडीक देवून येवं दी आनी आमकां सुटका मेळोवन दी म्हण मागया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. शंदर बरें कल बरें दगे शंदर बरें कर. लेट द पावर ऑफ गॉड विल कम अपॉन us. Let Jesus heal them, Lord Jesus. Set them free, Lord Jesus. All the powers of the darkness, all the sickness in the name of Jesus Christ. I bind all the powers of the darkness and nullify that power right now in the name of Jesus. Go out right now and go to Jesus' feet and never return and not to disturb us anymore. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Him, worship Him, worship Him, worship Him. Hallelujah, hallelujah. Receive kara di. Gun karche sakat receive kara. Let the power of God will touch you, heal you and set you free in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eithar bare kalavare dagesha shandar bare karavare kal Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ, ಸ್ವರ್ಗವು ತೆರೆಯಲಿ. ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ ಇದು, ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ, ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ ಇದು, ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ, ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ. ನೂತನ
ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ, ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ. ನನ್ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ ದೇವಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ನನ್ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ, ನನ್ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ನನ್ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆಯಿತು, ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆಯಿತು, ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆಯಿತು, ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆಯಿತು, ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ, ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ. ಭಾಷೆಗಳ ನನಗಿಂದು ನೀಡು ದೇವಾ, ಆತ್ಮವರಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬು ದೇವಾ. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳ ನನಗಿಂದು ನೀಡು ದೇವಾ, ಆತ್ಮವರಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬು ದೇವಾ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆಯಿತು, ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ, ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆಯಿತು, ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆಯಿತು, ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ, ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆಯಿತು, ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆಯಿತು, ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆಯಿತು, ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆಯಿತು, ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergand kajes महिमा दे अगलाव kajes वदनर kajes hallelujah, hallelujah. Hey darvare kalvare degesha shandarvare kar let the power of God will come upon in the name of Jesus Christ. We lift up your name, Lord Jesus. I love you, Lord. I praise you, glorify mighty God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hey darvare kalvare degesha shandarvare karvare kal Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. बशा गाडी बरं मी. Praise the Lord. हो महिनो आमकां जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण केल्लो महिनो. Praise the Lord. Hallelujah. सर जावन मस्त लोक आज जेजूच्या पवित्र काळजाच्या भक्तीपणाच्यान करतात. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. थोडे पटी हांवें एक पटी सादारणेक 20 वर्सां पयलें 25 वर्सां पयलें सभेंत एक रितीरेक आमी गेल्ल्या त्या मागणें चलतालें आनी रितीरेक म्हणून आमी मुलकी गेल्या. प्रेज द लॉर्ड.
आनी मुलगी वचून मागणें केलें 5 दिसांच्या रितीर आमी बसल्या बरें रितीर आयकली बरें आमी देवाचें उतर आयकलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. पूण थोड्यो संगती काळजांत आसल्यो त्यो आमच्या काळजांतल्यो वचनात प्रेज द लॉर्ड. त्यो बारी भंग जाता ते काडीचे जाल्यार प्रेज द लॉर्ड. देखून म्हाका एक याजक मेळ्ळो आनी ताचे कडेन हांवें सांगलें अशें तें कावन्सिलिंगाक हर एकल्याक कावन्सिलींग आसलें तें दाळा आनी आमी हांव कावन्सिलिंगाक गेल्ल्या वेळार पाद्र्या फुडें एक संगत सांगली ही एक संगत म्हाका जायना म्हज्या काळजांत आसलें तें काडूंकूच जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून तो याजक म्हणलो म्हाकाय ते प्रॉब्लेम आसले म्हाका एक दीस देवान रिवील केलें म्हाका कालें करचें की म्हणून. देखून हांवें तें कितें घाय आसलें म्हजे आत्मीक घाई विसरूंक जायनातलें तसलें काळजांची थोडी बडी कॉट्सान आसता मस्त बिटरनेस मस्त आसता आमच्या काळजांनी ते कालें करचें म्हणून समजून आमकां कोणाकी सांगूंक जायना. देखून आमी एक पर्सनल मागणी करता आसतना देवान म्हाका उगडापे केलें तूं जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण कर दी जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण कर दी आनी माग जेजू बळ्या कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा वंटांनी सांगले पावना काळजात हांव हेजें प्रेज द लॉर्ड. आमी पुरो तो पयलें पवित्र काळजा तेच करताले न्ही पयलें आतां पुरो विसरून गेला मस्त. पूण ताणें म्हाका कितलें अशें न्ही तूं दिसाक 100 फावटी सांगचें तुवें म्हणालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हाका 10 फावटीन तर सांगूंक कस जाता घरा तेर्स करतना आमच्या घरांत पवित्र काळजा तेर्स मंगळार आनी शुक्रार आसतालो प्रेज द लॉर्ड करचेताले आमी पर 10 फावटी म्हळ्यार 5 कण पेटयताले आमी प्रेज द लॉर्ड. ते कश्ट मारतालो आनी पाद्र्या घाले म्हणालो म्हाका 100 फावटी म्हणचें तें प्रेज द लॉर्ड. पूण वन्नी म्हाका बरें जायचें की नाका म्हज्या काळजाची म्हाका ती जायना तें विसरूंक जायना कितलें मागणें करूंक जायना. आतां एक कोणीय तुमचो दुस्मान आसल्यार मागणें करतना पयल्या मुखार कोण येता ताच्या मुखार म्हळयता न्ही म्हाका न्हू तुमकां घाले म्हाका येताले ते तुमकां येता न्ही तर म्हजें बरें येता तुमी प्रेज द लॉर्ड. हर एकल्याक येता दुस्मान पयलें येता तुमी आलतार दवरा फोटो दवरा कालेय दवरा पूण मोतीन एक फावटी सैतान हाडटा पाशार कर तुजें मागणें सारकें जावन वचो म्हणून प्रेज द लॉर्ड. ताजे मागीर मागोवन सुरू केलें पूण 1 2 फावटी 3 फावटी सदां न्हीत म्हणूंक सुरू केलें सगळें तें खंय हांगात येवन सक्रामेंता मुखार हांगा बसचें आनी म्हणचें हांवें सकाळींचें प्रेज द लॉर्ड. तें ऑटोमॅटीक तें एक सादारण म्हाका दिसता काय 6 म्हयने म्हळ्यार मागीर 10 वर्सां भितर म्हळ्यार हांवें पूण 6 म्हयने जाताना ती पुरो कोर्सान म्हज्या काळजांतल्यान भायर वचूंक सुरू जाली प्रेज द लॉर्ड. ते गायी भायर वचूंक सुरू जाले भुकसूंक म्हाका कृपा मेळ्ळी प्रेज द लॉर्ड. कोणें म्हाका हर्ट केलां कोणें म्हाका काल सांगलां मस्त संगती प्रेज द लॉर्ड. ते भुकसूंक म्हाका कृपा मेळ्ळी. एक म्हाका होमवर्क दिल्लें पाद्र्याबान तें हांवें चल गेलें की 15 वर्सां तें पुरो कोर्सान म्हज्या काळजांतल्यान घेता मसरी हांवें सोडूना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून काल म्हणटा सुवांजेली 1 अध्याय 14वें वाक्य जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 अशें सांगता आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो म्हणटना आमच्या काळजांत कितें आसा जेजूच्या काळजाक घडीत आसा पळया एक कनेक्ट करचें आमी जेजूचें काळीज आनी म्हजें काळीज आनी जेजूचें काळीज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक साजरली दुसऱ्या कोणाक ती महिमा दिवं नजो जेजूक एकल्याक मात्र ती फावो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. जेन्ना काल जाता मनीस जालो जेजू म्हळ्यार मनीस कसो संवसारांत जियेता मनशाची कश्ट कितें मनशाची कितें काळजाची कडसाण कितें मोतीची बेजाराय खंत ताचें कितें कश्ट हें सगळें पळोवच्या खातीर जेजू ह्या संवसारान आमचे खातीर आमचे मदें आमचे बरी जावन जियेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. देखून जेजूचे काळजाक और एक संगती तुज्या जिवितांत घडच्यो कळीत आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. एक तुज्या जिवितांत घडची घडितां देवाक कळीत नासतना ना हर एक संगती जेजूच्या पवित्र काळजाक कळीत आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून एझेकिया प्रवादी पळया परमेश्वरान आमकां देवान एक प्रॉमीस दिला 36:26 एझेकियल प्रवादीचें पुस्तक 30 अध्याय 20 वाक्य ते आमकां क्लियर सांगलां सर्वेस्पोर देवान
म्हळ्यार जेजू येवच्या कितलेगी वर्सां आदीं एझेकिएल प्रवादी ह्या संवसारांत आसतना एझेकिएला मारिफात लोकांची काळजां कितें पुराव करतलो म्हूण सांगता. प्रेज द लॉर्ड. खंय पळया, एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो, एक नवो आत्मो तुमचे भितर. आत्मा पोरना आसून काळीज नवें जावंक साध्य ना. दोन संगती उडास दवरीचे. केदाळा आमचे काळीज देव नवें करता, तेदाळा आत्मोय नवो दिता. प्रेज द लॉर्ड. एक पोरणे एक नवें एक्सचेंज ऑफर ना हांगा. एक नवें जाताना आनी एक फ्री आसा नवें. प्रेज द लॉर्ड. पळय, नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर. काळीज दिता, आत्मो घालता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक एक क्लॅरिफिकेशन एक एक पळया काणगे तुमी वन वर्ड पळया ते कितले क्लॅरिफिकेशन दितात आमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी म्हजो आत्मो एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो आनी तुमच्या कुडींतलें पात्राचें काळीज. पात्राचें काळीज काडले शिवाय मासाचें काळीज कशें घालचें. आमच्या काळजांत मस्त गाय आसात आमकां, उंच इनर उंच. देखून एक स्पेशल रितीर आसता केदाळे. तुमी वर्साक एक फावटी मात रितीर जावची खंय म्हणे पोट्या जाता, या आमच्या लोगो सेंटरान जाता, या आमच्या मलकीन जाता. प्रेज द लॉर्ड. ती स्पेशल रितीर ती 5 दिसांची आसना, 3 दिसांची म्हणे आसता. प्रेज द लॉर्ड. 3 दिसांची रितीर ती आमी पयलें दितल्या. आमी लोगोसान दिल्या आनी तशेंच आमी खंय कल्याण टाबोरान दिल्या. ह्यो पुरा रितीऱ्यो. एक 3 दीस रितीऱ्यो म्हळ्यार त्या 3 दिसांनी 12 टॉक्स आसतात. 12 टॉक्स इनर हिलिंगा विशयन. प्रेज द लॉर्ड. दुसरो खंयचे विशयन ना. मागीर लास्टाक 3 घंटे या 4 घंटे इनर हिलिंग आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तें इनर हिलिंग म्हळ्यार ताका जेजूचें काळीज आमी मुखार दवरचें. जेजूच्या काळजांत कितें आसा, जेजूच्या काळजांत मोग आसा, संतोश आसा, मायेमोग आसा, एकवट आसा, सगळें जेजूच्या काळजांत आसा. पवित्र आत्म्याची ती फळां. प्रेज द लॉर्ड. 9 पवित्र आत्म्याची फळां गलतकाराच्या पत्रान आमकां वाचूंक मेळटा 5व्या अध्यायांत 22 आनी 23व्या वाक्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोग, संतोष, समाधान, सुस्निकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासपण, बळेपण, स्वाभिमान. 9 पवित्र आत्म्याची फळां ही आमच्या काळजांत आसल्यार तूं पळया, एक मोग तुमचे थंय भितर येता जाल्यार देवाचो, तुमचे थंय आसलो राग भायर वचून जालो. तो मोग रावचे जाल्यार राग वचोचें ते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संतोष आयल्यार तुमचे थंय आसलें दूख वचून जालें भायर. संतोष यायचे तो. संतोष देवातान येवचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. समाधान देव घाल्ले बरें तुमचे थंय आसलें. ना समाधान पयस वचून जालें. ते एक येताना आनी एक वचचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जेजूच्या काळजाची ती संगत पळया. देखून हांव तुमचे कुडींतलें पात्राचें काळीज काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज हांव दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां पळया मांसाचें काळीज जेजून दिलां. प्रेज द लॉर्ड. पूण एक एक फावटी संवसाराक आमी मेतेर जावन जियेताना तें मांसाचें काळीज ते फातर जाता. प्रेज द लॉर्ड. आमी म्हणना थोडे फावटी आकाय काळीज ना सायबा म्हणून न्हय. एका लेकार बरें काळीज नाल्यार हार्ट अटॅक जायना. पूण आसल्यार तें सारकें आसाचें. मांसाचें काळीज आमकां देवान दिल्लें तें सारक्या रितीन मेंटेन करून आसाचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. महादेवाचो वांजेल आमकां सांगता 11वा अध्याय 20 आनी 9 वाक्या. महादेवाचो वांजेल 11वा अध्याय 20 आनी 9 वाक्या. देखून आमी कालें गरजेचें. देखून आमी ऑट्रेस जेजूच्या पवित्र काळजाक मान केल्यार मात्र पावना. जेजू सांगता आमी एक जायचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. समाधान मेळचें जाल्यार आमचें थंय ना समाधान आसा. एक एक फावटी आमी सॅटिस्फायड ना. कुटुंबान जियेताय सॅटिस्फाय ना. त्या बायले सांगता सॅटिस्फाय ना, त्या दादल्या सांगता सॅटिस्फाय ना, भुरग्यां सांगता सॅटिस्फाय ना, मागीर आनी सुनो आयल्यार तांच्या मदें सॅटिस्फाय ना. अशें पुरो संगती आमच्या जिवितांत करता. कित्याक सॅटिस्फाय ना? कित्याक तें समाधान ना. प्रेज द लॉर्ड. समाधान पळया. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया, म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळीज. जेजूचें काळीज कालतें काळीज. तें तुमचें रागार जायना, आमकां शिक्षा लायना, आमकां आनी कितें करून वायटाक तें घालिना. पगार तो तें काळीज म्हजें आनी तुजें मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
हालेलुया. तुम्ही जेजूच्या पयलीं काळजाचे फोटो पळयल्यार ते पिंतूर पळयल्यार कळटा जेजूच्या पयलीं काळजाक भोंवतणी कितें आसा, कांटे असो मुकट आसा. कित्याक त्या तकलेक मात मारलो न्ही, जेजूच्या काळजाकी मारलो भालो तो. देखून त्या काळजाक जाल्ल्या गाया वरवीं आमी बरीं जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या काळजाचे गाय तूं नियाळ करता आसतना तुजे थंय आसलेले घाई ते गूण करता जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जेजूचे झू आमच्या कांदार घेजे आनी ताचे लागचे आमी शिकजे. कित्याक म्हळ्यार दिसाक आमी देवाचें उतर वाचून नियाळ करूंक प्रयत्न करीचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थोडी संगती आसात आमकां खंडीत जावन, थोडे पडी आमकां जायना, पूण आमी प्रयत्न केले रे. एक दीस ओके जायना, इल्लेशे प्रॉब्लेम जाता, पूण दुसऱ्या दिसा इल्ले प्रॉब्लेम जाता. वन्नी इल्ले 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 करन येतना मागीर आमी कांय जाता, आमकां तें प्रॅक्टीस जाता. प्रेज द लॉर्ड. मागीर तुमकां एक दीस बायबल वाचीन आसतना न्हिदल्यार न्हीद सैर पडची ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून वाचूंक प्रयत्न करीचे, बायबल वाचूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी केताले थोडे पटी पोरेक मनीस म्हणटालो म्हाका, म्हळ्यार देवाचें उतार ताका वाचूंक जायना, केदाळे बिजी 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 म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. गल्पांत आनी बरो दीस आनी रात बिजी. देव काल गेला म्हळ्यार ताणें एक दीस रजा काडल्या आनी घरा बसून खाली बायबलूच वाचला ताणें. एक दीस रजा काडल्या. प्रेज द लॉर्ड. बायबल वाचच्या खातीर. आनी असले सिस्टम आमी केल्यार आमच्या जिवितांत सगळें बरें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमकां सांगता जोआंचो वांजेल 14व अध्याय पयले वाक्य, जॉन चॅप्टर 14:1. तुमी कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा. प्रेज द लॉर्ड. ही जेजूची उतरां पळया जोआंच्या वांजेलांत. तुमी 14व अध्याय परत परत वाचचे जोआंचो वांजेल. तातूंत कितलीं प्रॉमिसस आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी आनी म्हजेरय देवाचेर विश्वास दवर आनी म्हजेरय, कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो. प्रेज द लॉर्ड. जेची उतरां पळया, जाचें काळीज तितलें मोवाळगी ताचे काळजा विशयंत, जेजूच्या काळजा विशयंत जो हांव बारीक बारीक करून बरयता. प्रेज द लॉर्ड. देखून जोआंचो वांजेल मोगाचो वांजेल म्हणून नांव हाडला. पवित्र सभेन ताका वळयला मोगाचो वांजेल. प्रेज द लॉर्ड. तर मोग कित्याक म्हळ्यार जेजूचो मोग जो हांव अनुभव केल्ले तितलें दुसरें कोणेंय करूं ना. प्रेज द लॉर्ड. दुसऱ्या खंयच्या आपोस्तलांनी जेजूचो मोग जो हांव अनुभव केल्ले बरी दुसऱ्यांक तितलो अनुभव करूंक मेळवना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तो जेजूचो मोगाचो सिजन. कित्याक मोगाचो आसलो? तो जेजूच्या काळजाक लागीं आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हे पिंतुरी आसा न्ही ताचे निमाणें जेवणार विसरलें न्ही, जेजूच्या कांदार तकली कितलो क्लोज आसतलें न्ही जेजूचे संबंद ताचे कडेन. एकल्याच्या कांदार तकली दवरची तितलें इजी न्ही न्ही. म्हळ्यार तुमी कोणें बासारी कांदार तकली दवरल्यार जाता गे? जायना. धरून उठयतात तुमकां. दया दाक्षिण नातलेलीं आसतात बासार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जेजूच्या कांदार तकली दवरता म्हणसर त्या जुवांक तितलो जेजूचो मोग मेळ्ळा आनी जुवांव तितलोच जेजूचो मोग करतलो म्हण जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमकां तेंच सांगता जेजू, तुमी कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेर विश्वास दवरा. जेजूचेर विश्वास दवरा, जेजूच्या पवित्र काळजाचेर विश्वास दवरा. देखून हे पवित्र सभेंत आमकां पळय हे जून म्हयनो एक जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्लो आमकां म्हयनो दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमकां सांगता जोआंचो वांजेल 3रो अध्याय 16वें वाक्य, जॉन चॅप्टर 3:16 सांगता, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिलो, ताका सत्मंतल्याक कोण सत्तू नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासणेक जिवीत मेळचे खातीर. जेजून संपूर्ण तरेन आमचे खातीर, म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर खाली केलो. कितेंच ताणें दवरूं ना. आमची दुबळीकाय काडचे खातीर तो दुबळो जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचे कश्ट काडचे खातीर तो कश्टलो. प्रेज द लॉर्ड. आमचेर पडलेलो शिराप काडचे खातीर तो कुर्सार शिरापलेलो जालो. आमचेर पडलेली ख्यास्त ताणें कुर्सार वावयली. प्रेज द लॉर्ड. आनी ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्यात. जेजूचें काळीज पळया निमाणें. त्या सिपायान पळय भाली तपलीच्या काळजाक, त्या काळजांत आसलेलें इल्लेशें उदक आनी रगत सयत आमच्या खातीर व्हडलें ती जावन आसा जेजूची काकूळट.
आज सिस्टर फाउस्टिनची तुम्ही डायरी वाचल्यार जेजून कितलें रिव्हलेशन दिलां सिस्टर फाउस्टिनाक जेजूच्या पवित्र काळजा विशयी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून कितेंय आमचे कितें पातकां केदी व्हडलीं आसूं दी या केदो व्हडलो तो पातकी जावं दी, जेजूच्या पवित्र काळजाक येताना बिलकूल ताका जेजू बक्षिनासतना रावना. प्रेज द लॉर्ड. ते बिलकूल ते साधतना ताका बक्षीस दिता. देवाची काकोळत म्हळ्यार तितली गूण जावन आसा, देवाची काकोळत म्हळ्यार तितली पवित्र जावन आसा. कोणाकच ती इन्कार करिना. कितल्या खोट्या मनशाक जेजूच्या पांया ताळे येवंक अवकाश दिता तें पवित्र काळीज. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तांतू आसात कुरपेच्यो झरी, तांतू आसात मोगाच्यो झरी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमकां सांगता जोआंचें पयलें पत्र 1 John chapter 4 verse 7. जोआंचें पयलें पत्र 4 अध्याय 7वें वाक्य. मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवा तावन येता. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करया, कित्याक मोग देवा तावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी चड आनी चड एक व्यक्तीक मोग दाखय जाल्यार तो मनीस परिवर्तन जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तो मनीस परिवर्तन जाता, ताच्या जिवितांत बदलावण येता, ताच्या जिवितांत सगळें संपूर्ण परिवर्तन जाता. कित्याक तुवें मोग दाखयलाय ताका. तुवें रागान उलोवन आनी कालें गाळीसण दिवन खंयच्याच मनशाक परिवर्तन करूंक जायना. बागार तूं दुस्मान चडयताय. प्रेज द लॉर्ड. जर तूं मोगान ताका कान घेताय, ताका कितेंय तुका गाळी जाल्यार तूं वगीत रावताय जाल्यार तो एक दीस ना नाल्यार एक दीस तुवें दाखयल्या मोगा खातीर तो परिवर्तन जातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देखून थोड्यांनी हे सायन्स बरो सांगता आमकां अशें, चड आनी चड राग आमचे ताणू काडिचे जाल्यार कालेंगी ते एक्सरसायज करिचें काय, एक्सरसायज करिचें काय. तुमी तें बरें करचें नाका, बायबल वाचल्यार पुरो, तेन्ना तें एक्सरसायज पुरो. प्रेज द लॉर्ड. बायबल वाचतना पुरो बदलावण येता. प्रेज द लॉर्ड. कितलो कठोर मनीस जाल्यार तो परिवर्तन जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हे चलया आमी वाचया. मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया. मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवा तावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो आनी देवाक तो वळखता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी एकामेकाचो मोग केल्यार आमी ह्या मागण्या जमतीचे सांदे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमचे मदें कोणाकच एकामेका राग आसूं नजो. राग ना जाल्यार आमी संतोशान माय मागणें कोणात जाल्यार पवित्र आत्मा वाळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर कोणाच्या मतींत एकल्याक खोटेपण आसा जाल्यार थंय पवित्र आत्मा वळना. आमी जावं पळय 50 जाण आसात, पूण 50 जाणांत एकल्या मनाच्या मनशांत कोणाक म्हणी हांगा विरोधपण आसा जाल्यार ते पवित्र आत्मा हर एकल्याक मेळसोय तो आडायता. प्रेज द लॉर्ड. हें आमच्या मतीन दरीचें. देखून आमी एकामेक सांदे म्हळ्यार देखून देवा जेजून सांगलेली, तुमी एका मनाचे एका काळजाचे जावन खंयचीय एक वस्त मागता जाल्यार तें तुमकां मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. देखून एका मनाचे एका काळजाचे जावचे गरज. जर एक कोणाक एका मनशाक जर एकामेका आमकां विरोध आसा जाल्यार थंय पवित्र आत्मा वळना, पवित्र आत्मा काम करिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून एका मनशा खातीर हर एकले आमी वंचीत जाता. पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर आमी मागतना वंचीत जातले आमचे थंय आसूं नजो. कोणी आयल्यार आमकां कोणा कडेन राग ना. एकामेका माया मोगान एकवटान जियेचे ते जाल्यार मात्र आमचें काळीज जेजूच्या काळजाक समर्पण दिवयात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जोआंचो एवांजेल 15 अध्याय 13 वाक्य सांगता. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 13 मोग म्हळ्यार कितें म्हणून आपल्या इश्टा बसत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. आपल्या इश्टा बसत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. कोण जीव दिता आजकाल इश्टा खातीर. प्रेज द लॉर्ड. बायले खातीर घोवा खातीर तूं कोणी एकामेका जीव दितली आसनात, कपल्स ना. प्रेज द लॉर्ड. जाल्यार बायल हुशार ना जाल्यार वचून खंय हॉस्पिटलाक घालता दितली ते. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमकां एंत सांगता आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना.
आमकां ते अवकाश नात आमकां नाकात पूण जाल्यार आमी तितून मसर जेजूच्या मोगान आमी बरेचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. माथेवाचो वांजेल आमकां सांगता 8वो अध्याय 17वें वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 17. अशें पूर्ण जालें. इसाया प्रवाद्यान सांगिल्लें तें. आपलो रोग ताणें आपणाचेर घेतले, आमची पिडा आशिल्ली ताणें वावयली. पळया कितें सांगता पळया. इसाया प्रवाद्यान सांगलें खंय तें चॅप्टर 53 इसाया 53 वर्स 5. प्रेज द लॉर्ड. तें आनी मॅथ्यू 8:17 तें एकच वाक्य. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अशें पूर्ण जालें. इसाया प्रवाद्यान सांगलें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा आशिल्ली ताणें वावयली. पळया जर आमची पिडा आशिल्ली जेजून वावयली, आमची पिडा आशिल्ली काडल्या, तर आमी परतेक पिडेस्त कित्याक? तुमच्या मतीन कांय दोशी ना गे पुरा क्वेश्चन. म्हाका मस्तू दोसता म्हाका खंयची पिडा आयल्या जाल्यार म्हजे रोग जेजून काडल्यात ऑलरेडी. परतेक हांव पिडेशिडेंत आसा जाल्यार कांय म्हजे थंय प्रॉब्लेम आसात, म्हजे थंय आसात. प्रेज द लॉर्ड. देखून तें सारकें करून काणगेचें. ताच्या बदलाक हांव सारकें करून काणगे ना वचून देवा कडेन मागता जेजू म्हाका गूण कर म्हळ्यार गूण जायना. आमी ताचेर जैत वरायचें. आमकां देवान पदवी दिल्या, ही पुरा उतरां दिल्या, ही पुरा क्लेम कर. तुजें तें असले पिडे शिडे कमांड कर, फरमाय, भायर वच म्हूण सांग. तुजें कूड देवाचें मंदीर, वय की न्ही? हॅलो. म्हजी कूड देवाचें मंदीर, वय की न्ही? तुजी कूड देवाचें मंदीर, वय की न्ही? देव ते वस्ती करता की ना? तर पिडा शिडे कशी वस्ती करता? दोगांनी सांगता रावंक जायना न्ही. हाचे खातीर बसा इल्लो वेळ तुमी त्या डॉक्टरार वचून इतले पयशे घालून पुरा करच्या बदला 1 घंटो म्हणी बाळा थंय पळय बायबलान मस्त जेजून गूण करचे संगती आसात की ना? ती एक काड न्ही, एक काड, एक दीस एक काड आनी नियाळ कर. त्या प्लेसार तुका दवर. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या स्पिरितान जेजून कशें कमांड केलें तशें आमचे कुडींत आसल्या त्या पिडे कमांड कर. ते दाळा ती पिडा तुजे तावन पयस. 1 दीस न्ही, 2 दीस, 3 दीस कंटिन्युएशन करूंक प्रयत्न कर. ताचे वयर जैत वर आनी पिडा कान उडय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर एक पिडा तुजे तें येता आसतना ताचे विरोध तूं फायट करिनाय जाल्यार पिडा तुजे तें जिखता, ती तुजे तें वचना. प्रेज द लॉर्ड. खंयचे डॉक्टर जावन काळे जावन ती वचना. कित्याक म्हळ्यार तुवें ताचे विरोध फायट करूं नाय. फायट करीचे. तुजो दुस्मान. पिडा तुमचो फ्रेंड न्ही. पिडा तुजे कुटुंबाचे कोणी न्ही. ते पिडा आडले कोणे ताका कमांड कर. ते भायर घाल त्या पिडा आशिल्ले. कमांड कर, प्रॅक्टीस कर, सदांय वर्ड ऑफ गॉड क्लेम कर. पूण डॉक्टरान तुका हिलींग करचें टेम्पररी. तितली पिडा परतेक येता की ना? येता. पूण जेजून हिलींग केल्या परमनंट मागीर ती पिडा तुज्या सरसीन येना. ती डायबिटीक जावं दी या ब्लड प्रेशर जावं दी, हाचे खातीर तुमी कमांड करीचे. जेजूच्या नांवान कमांड करीचे. जेजूच्या नांवान देवाचे उतार वासीचे. जेजू हांगा तुवें सांगलंय न्ही ही पिडा आशिल्ली गूण जाता म्हणून. हांव तुका समर्पण म्हजी पिडा आशिल्ली ती ह्या जाग्यार हांव रावता सुमेन जेजू. तूं म्हजें तें आसाय. हांव तुज्या नांवान कमांड करता. म्हजें तें आसलेली डायबिटीक स्पिरीट ह्याच वेळार म्हजे थंड भायर वचून ह्या वेळार आनी मुखार म्हजें तें प्रवेश जावन वचो. जेजूच्या नांवान हांव तुका फरमायता. प्रेज द लॉर्ड. आनी प्रेजीस करा, बरें प्रेजीस करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. घरांत कोणी नासल्या वेळार, असल्या वेळार इल्ले प्रॉब्लेम तुमच्या रुमान आसा, बरें करून प्रॅक्टीस करा. हाचे तावन तुमी जैत जोडा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून अशें पूर्ण जालें. इसाया प्रवाद्यान सांगलें तें आपले रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा आशिल्ली ताणें व्हावयली आनी ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जोंचें पत्र, पयलो अध्याय 9वें वाक्य. 1 John chapter 1 verse 9. पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां भोगसून आमकां सोर खोटेपणांतली नितळ करतलो. प्रेज द लॉर्ड. सकड आमी वाचया. पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमच्या पातकां भोगसून आमकां सोर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो. पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां भोगसून आमकां सोर खोटेपणांतली नितळ करतलो. पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां भोगसून आमकां सोर खोटेपणांतली नितळ करतलो. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. एक वाक्य काणग्यान बसा मागोवंक बसा. एक वाक्य एक पटी वाचा, प्रेजीस करा, परत वसा, परत वसा, परत वसा. कितले पटी जाता तितले पटी वाचा. एक वाक्य काणगेया. प्रेज द लॉर्ड. तेन्ना पळया तुमच्या जिवितांत कितले अनॉयंटींग फ्लो जाता. आनी तुमी अशें आसले बरी ना. आनी पटी येताना नेक्स्ट लेवलाक तुमी येतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी इल्लेशे पळय आमी वर्ड ऑफ गॉड वाचूंक टायम दिचे. प्रेज द लॉर्ड. रोमाकारां बरयलें पत्र सांगता 5वा अध्याय 5वें वाक्य, रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 5. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. जेजूचेर दवरलो बरवसो आमकां निराशी करिना. जेजूच्या काळजाचेर दवरलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ वतला. कोणा मारिफात? पवित्र आत्म्या मारिफात. प्रेज द लॉर्ड. देखून बेश्टें तरी तुमी कालय मागणें केल्यार जायना. पवित्र आत्मा आमचे तें आसा जाल्यार पवित्र आत्म्या मारिफात मात्र जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ मापान वतला. प्रेज द लॉर्ड. आनी वतून जायचे म्हणना वतला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमच्या काळजांनी असलो मोग आसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या काळजाक आमी मोग करता जाल्यार, जेजूच्या काळजाक आमी भेटोवन दिता जाल्यार, जेजूच्या काळजाक आमी भक्ताची प्रत्येक जण महिमा आमी पासारता जाल्यार, त्या पवित्र काळजाक आमी मान करता जाल्यार, गौरव दिता जाल्यार आमचें काळीज तो नवें करता. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या काळजांत वळटात उदकाच्यो झरी. उमाळो नासतले म्हण त्या पळया जॉन चॅप्टर 7 वर्सेस 37. जोआंचो वांजेल 7वो अध्याय 30 आनी 7 वाक्या एक क्लियर सांगता पळय. जेजूच सांगलें परबेच्या निमाण्या दिसांनी चड दाबाजीच्या दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्या तळ्यान म्हणालो, कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशीन येवन आनी पियोव. आनी 38 पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत मानता, जो कोण म्हाका सत म्हणजे गरज, जो कोण जेजूक सत मानता, जेजूच्या पवित्र काळजाक सत मानता आनी ताच्या काळजांत वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळयता. जेजून आमची कुरपेची झर पळय आमच्या काळजांत वळटा. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमच्या काळजांत हे पुरा राग, मोसोर, हागे, जिद्द, स्वार्थ, मानभेद, तंड, पोजदेपण, बेबदेपण, पानसव हें सगळें सांडूंक जाय आमी. देखून जेजूचो मोग आमकां तें सगळें कान उडोवंक लायता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून चड आनी चड जेजूचो मोग करूंक, जेजूचो पाटलाव करूंक जुवांवन केल्ले बरी पळय. लागशिल्ल्यान पाटलाव केल्लो शीस म्हळ्यार जुवांव. देखून ताका खंयची मारतेरपण ताका मेळोना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तांग पुरो ताका जेशू मारूंक मस्त ट्राय केला पूण तो मरोना. कित्याक म्हळ्यार जेजूची बसावणी ताच्या जिवितांत जारी जाय जाल्ली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पर एक दीस हांवें ताच्या विशयांत पळयतना हांवें गुगलार पळयलें, सर्च केलें जुवांव पुरा कशें पुरा. पूण थंय सांगता एक घडीत जुवांवक त्या रोमाच्या अधिपतींनी तांकां सोळसोळ्या तेलान घाल्लो गे. सोळसोळ्या तेलान घाल्लो गे. ताका कांयच जावना गे. काडटाना तशें ताच्या स्किनाक सयत कांय जावना गे. देखून ताका पात्मोस दिवपाक तडी पार केल्लो. ताका जेशू मारूंक जायना कोणाच्यानी. प्रेज द लॉर्ड. कितली देवाची महिमा आसतली न्ही ताचे थंय. जेसो मोग कितलो आसतलो पळय. देखून ताका पात्मोस दिवपाक तडी पार केल्लो. ताका जेशू मारूंक जायना म्हणून थंय सांगता तेजें. म्हाका ते आमकां गुगल आनी तो पळयता सर्च करतना म्हाका तें मेळ्ळें तातूंत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण पात्मोस दिवपान कितलें रिव्हिलेशन ताका दिलें देवान. उगडपणाचो ग्रंथ थंय ताणें बरयल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उगडपणाचो ग्रंथ म्हळ्यार निमाण्या दिसांनी कितें पुरा घडटलें तें पुरा बरयलें. कली पुरा घरगां येतली कितें आसलें सगळें जुवां मारिफात जेजून उगडापा गेल्लें तें उगडपणाच्या ग्रंथांत आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमकां सांगता किर्तनाचो ग्रंथ 30 आनी 3 अध्याय 11वें वाक्य. किर्तन साम्स चॅप्टर 33 वर्सेस 11. पूण सर्वेस्वराची मांडावळ ससनाची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या जिवितांत कितें जावंका, तुज्या जिवितांत कितें जावंका, ही पुरा मांडावळ ससनाची. आतां काय आनी कांय प्लॅन करचें म्हणून देवान ना. तुवें ह्या संवसाराक येवच्या पयलींत देवान सगळी मांडावळ केल्ली आसा. प्रेज द लॉर्ड. देखून पळयाक सांगता पूण सर्वेस्वराची मांडावळ ससनाची. ताच्या काळजाच्यो येवच्यो न्हय
संततच्या संततेक जेजूच्या पवित्र काळीज पळया ताचे काळजाचें येवचें ताच्या काळजाच्यो येवच्यो म्हळ्यार काळजाचें पुरा प्लॅन आहा सगळे ससनाच्या ससनाक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोणेय ह्या संवसारांत वंचीत जावं नजो कोणेय देवाच्या मोगांतल्यान वंचीत जावं नजो देवाचो मोग हर एकल्याक मेळचें म्हणून ताच्या काळजाची येवचें मांडावळ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दावीद रायान त्या 8 इमाऱ्या बरोवन घाला जाल्यार ताणें कितलो देवाचो मोग अनुभव केलो आसतलो दावीद रायान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून निमाणें अशें देवाचें उतर अशें सांगता पळया जुवांचो वांजेल 3रो अध्याय सगळें काळजा विशीं बरयल्लें आसा जुवांच्या वांजेलांत तुमी जुवांचो वांजेल वाचल्यार कळटा एक आज तो कंटिन्युएशन वाचूंक सुरू करा जुवांचो वांजेल चॅप्टर 3 वर्स 16 एंड वर्स 17 3रो अध्याय 16 आनी 17 वाक्या देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्या सपुताक ओपून दिलो ताका सतमंतल्या कोणा सत्तू नास जायना जावच्याक बगार सासणीक जिवीत मेळचे खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर ताचे तितलो मोग केल्लो मनीस ह्या संवसारांत कोणी आसा गे येदोळ कोणी येवंकी ना आनी मुखार कोणी येवचोय ना ताचे इतलो मोग केल्लो ताणें आपलोच जीव आमचे खातीर ओपून दिलो देवाच्या एका उतरा खातीर म्हळ्यार बापायन कितें सांगलें सगळें पुतांनी ह्या संवसारांत केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून दानियेलाच्या प्रवादीच्या पुस्तकान सांगता दानियेलाच्या प्रवादी पुस्तक 2रो अध्याय 20वें वाक्या दानियल चॅप्टर 2 वर्स 20 दानियेलान म्हळें देवाचें नांव सदैव जावं ससनाच्या ससना कित्याक जानवाय आनी पदवी ताची जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सगळें म्हळें पळय दानियेलान म्हळें देवाचें नांव सदैव जावं ससनाच्या ससनाक कित्याक जानवाय आनी पदवी ताची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितें आमकां पळय संवसारी जानवाय कितली आमी जोडयेत पूण सर्गींच्या जानवायक ते मुखार रावंक शकना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया केदोय व्हडलो एज्युकेटेड आसूं दी या कितले PhD केल्लोय मनीस आसूं दी देवा मुखार ताची जानवाय चलवता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कांय शिकप नातलो मनीस देवाची जानवाय जोडलो ताका क्वेश्चन घालूंक शकता आनी ताच्या क्वेश्चनाक आन्सर दिवंक ताका जायना PhDच्याक जायना प्रेज द लॉर्ड देखून देवाची जानवाय आमी जोडून काडगेचे देवाची जानवाय कशी जोडून काडची जानवायचें पुस्तक 9वो अध्याय सदांनीत वाचूंक प्रयत्न करा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव एक दीस सुखान आसतना वाचता जानवायचें पुस्तक 9वो अध्याय आमकां ही संवसाराची जानवाय पुस्तक आतां बादने काय नाका आमकां सर्गींची जानवाय जायचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या भुरग्यांक शिकतल्या भुरग्यांक आनी पुरा तांकां संवसाराची जानवाय जाय पूण सर्गींची जानवाय त्या भुरग्यांक मेळटा जाल्यार संवसाराची जानवाय इजी मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून जानवाय आज एकलो म्हाका मनीस मेळ्ळो तो मनीस अशें म्हणटालो कांय व्हडलें शिकप ना ताजें जाल्लें PUC मात्र PUC जावन खंयची टॅक्निकल ताणें लायन केल्ली पूण तो इतलो इंटेलिजंट गे देवाची इतली ताका जानवाय गे ताणें थोड्यो व्हडले म्हळ्यार वेबसायटान पुरा करूंक ताचे PC करूंक ताणें प्लॅन केलें घरा बसून ते सगळे प्रोग्राम ताणें केले प्रेज द लॉर्ड ताणें इतलें प्रोग्राम केलें तें सक्सेस जालें गे ताका एका कंपनींत आसली ती कंपनी कितले की व्हड हुद्द्याक ताका व्हरून पावयलें तितलें मात न्ही ताका थंय दुबय थंय सगळे गल्फ राष्ट्रां तशेंच इराणा भितर सय ताका वचून तें सगळें काम करूंक पावस जालें प्रेज द लॉर्ड कांय शिकोवना इलेक्ट्रॉनीक खंयचीच सिस्टम ताणें शिकयल्लें ना ताणें काल इल्ले टॅक्निकल कोर्स केल्लो प्रेज द लॉर्ड पूण देवाची जानवाय म्हजो एकलो फ्रेंड आतांय आसा ताणें कांय इलेक्ट्रॉनीक खंयचेंत करूना पूण खंयचेंत मिशीन खंयचें पाड जाल्यार ताका आपयता तो रिपेरी करून दिता प्रेज द लॉर्ड कांयच टॅक्निकल 10वी क्लास शिकलो ते दळा मिलारचें हें ಎಂತ ಇಸ್ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅದು 2 ವರ್ಷ ಮನಸ್ಸು ಅವಳೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಬೈಲೆ 92 ಬೈಲೆ ಪ್ರೇಸ್ ದ लॉर्ड ते दळा 30 कालांत तो 10वी शिकलो कन्नड मिडियम तर अजूनही कोणाक प्रॉब्लेम सोल्व करूंक जायना तसले प्रॉब्लेम तो सोल्व करून दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया थोडी सांगती पळया तुमच्या एज्युकेशन एके फावटी कामाक येना पूण देवाची जानवाय
विशेष जावन आसा. देखून दानियल प्रवादी म्हणटा पदवी आनी जावन वयताची जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. द्वितीय नियम पुस्तक सांगता 10 अध्याय 20 आनी 1 वाक्या. ड्यूट्रोनॉमी चॅप्टर 10 वर्स 21. तस्सो तुजी स्तुती घेत, तत्तो तुजो देव, ताणें तुजे पासत म्हाका आनी भयंकर कृत्यां केल्यात, व्हड आनी भयंकर कृत्यां केल्यात, आनी तुवें ती तुज्याच दोळ्यांनी पळयल्याय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आले क्लियर आमी वाचया. तस्सो तुजी स्तुती घेत, तस्सो तुजो देव, ताणें तुजे पासत व्हड आनी भयंकर कृत्यां केल्यात, आनी तुवें ती तुज्याच दोळ्यांनी पळयलें. आतां अशें वाच. तस्सो म्हळ्यार तुजें घाल. तर तस्सो म्हजें स्तुती घेत, तस्सो म्हजो देव, ताणें म्हजे पासत व्हड आनी भयंकर कृत्यां केल्यात, आनी हांवें ती म्हज्याच दोळ्यांनी पळयल्या की ना. तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत अजापानी अद्भुतां घडल्यान की ना. अजापानी अद्भुतां घडीना ना जाल्यार तुमी हांगा कोणी आसतना. हर एकल्याच्या जिवितांत अजापानी अद्भुतां केल्यात. देखून सकट आमी सांगया तस्सो म्हजी स्तुती गीत, तस्सो म्हजो देव, ताणें म्हजे पासत व्हड आनी भयंकर कृत्यां केल्यात, आनी हांव ते म्हज्याच दोळ्यांनी पळयल्यात, आनी हांवें ते म्हज्याच दोळ्यांनी पळयल्यात. देखून हांव एक साक्ष न्हय देवाक. देवान केल्लें बरेंपण, देवान केल्लें कृत्यां कितलीं आसात ही जेजूच्या पवित्र काळजांतय आमकां एक करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी निमाणें जावन जेरेमिया चॅप्टर 20 वर्स 13. जेरेमियाचें प्रवादीचें पुस्तक 20 अध्याय 13 वाक्या. सर्वेस्पराक गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नसत्यांच्या हातांतलो निवारला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेरेमिया 20 वर्सेस 13 पळया. सर्वेस्पराक गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नसत्यांच्या हातांतलो निवारला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून देवा मुखार आमची कितलेय ग्रेस्त काय आसूं दी, कालेय आसूं दी, पूण देवा मुखार आमी दुबळेस. प्रेज द लॉर्ड. अजुनूय आमकां देवाची कृपाची गरज आसा, अजुनूय देवाचो मोगाची गरज आसा, अजुनूय आमी कितें म्हणी कितें देवाचेर होंदून रावता, कित्याक देवातान आमकां जाय. देखून आमकां गरजेंत देव मात्र एकलो पावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून सर्वेस्पराक गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नसत्यांच्या हातांतलो म्हळ्यार सैतानाच्या हातांतलो निवारला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही आमी जेजूच्या पवित्र काळजाक मान करचें, गौरव दिवचें. बेश्टंत तरी जेजू पळया कालत्या काळच्या कर काळीज म्हणजे तुज्या काळीज सारकें इतलें सांगल्यार पावना. देखून असो नियाळ करया. आमी जेजू थंय लक्षिलान पाटलाव करचे बरी आमी प्रयत्न करया. प्रेज द लॉर्ड. कशें जुवावन केल्लें म्हळ्यार लक्षिलान पाटला तेज्या कांदाचेर तसो तकली दवरता म्हणसर तो लागीं पावल्लो. प्रेज द लॉर्ड. तितलो जेजू ताणें मोग केल्लो. देखून आमी तशेंच जेजूच्या काळजाचे ह्या म्हयन्यांत चड आनी चड आमी भक्तीपण आमी करता आसतना चड आनी जेजूच्या काळजाक लागीं सरया. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेजू काळजाक मान करया, गौरव करया. आनी ते जाल्यार आमच्या काळजांतले सगळे कोडशेपण आनी राग, मसूर, हागे, जिद्द कितें आसा ह्या काळजांत सगळें तें भायर येतलें. जेजूच्या मोगान आमी भरतले. जेजूचो मोगूच सगळ्यांचे उत्तीम जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. 3 संगती सांबाळ सांगता भावार्थ मोग आनी विश्वासीपण, आनी तो मोगूच तो ऊंस म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 13 अध्याय थंय आमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देव जेजूचो मोग आनी अनुभव करया आयच्या दिसा एडोरेशना वेळार. आज आमकां आमी समर्पण दिया. जर तुमचें थंय कितें आसा पळय कडेन तुमकां कळीत आसा, तुमकां कितें वायट आसा, राग आसा गे, मसर आसा गे, हग्या आसा गे, जिद्द आसा गे, स्वार्थ आसा गे, मानभेद आसा गे, थंड आसा गे, पोजदेपण आसा गे, बेबदेपण आसा गे, पानोत्सव आसा गे, झगडीं आसात गे, हें पुरा आमचेतान भायर काडचे खातीर जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण करून दिवन सक्रामेंत आसल्या जेजू कडेन आमी मागया. सगळीं आमी उबे रावया. मगच एक दिवस दुनियांत आमच्या वयर घालया. जेजूच्या हातांत आमी आमचें काळीज समर्पण करया. जेजू तुज्या पवित्र काळजाक, गायल्ल्या काळजाक म्हजें काळीज हांव समर्पण कर दितां.
म्हजे थंय कितें पुरा तुज्या काळजाक विरोध वेता, तुजे थंय काळजांत हांवें आसरो घेवच्या कितें पुरा विरोध येता. समया जेजू सगळें म्हज्या काळजांतान पयस कर जेजू, काड भायर काड जेजू. तुज्या मलीक रक्तान म्हजें काळीज धुवन नितळ कर जेजू, पवित्र कर जेजू. तुज्या काळजांत हांव एक जाता जेजू. तुजो मोग आमी अणभव करूंक आशेता हांव जेजू. म्हजें काळीज उक्तें जावं दी ह्या वेळार. काळजांत असलें हर एक कोटेपण वायट कितें आसा बापा सर्व हेरांची हांवें केल्ली निंदा जावंक पुरो, राग जावंक पुरो, मोसर जावंक पुरो, हगे जावंक पुरो, जिद्द जावंक पुरो, नाना त्या वायटाची चिन्नां जावंक पुरो आमच्या काळजांत रंबरली. या खंयचेय वायटाच्या डिझायर जावंक पुरो, सेक्शुअल डिझायर जावंक पुरो, कितें पुरो काळजांत आसा जेजू ह्या वेळार सगळें काडून पयशांची आशा जावंक पुरो, जाग्याची आशा जावंक पुरो, हे सगळें जेजू म्हज्या काळजांत हांव काडून उडय. म्हजें काळीज तुजें काळजा सारकें कर जेजू. हांव तुजो मोग करता जेजू. तुज्या काळजाक हांव समर्पण कर दिता जेजू. ह्या म्हयन्यांत आमी जेजू तुज्या पवित्र काळजाक मान करन हें भक्तीपण आदारतना सुम्या जेजू आमच्या हर एकल्यांची काळजां तूं नवें कर. तुका कोण पात येता, तुका कोण सेवता, तांच्या हर एका मनशांची काळजां तूं नवीं कर जेजू. तुज्या काळजाक आमी सगळ्यांची काळजां आमची समर्पण कर दिता. तुज्या काळजांत वाळच्यो त्यो कृपेच्यो झरी आमच्या काळजांत वाळय जेजू. बापा येतावन मेळनातलो मोग आनी बायल येतावन गवतावन मेळनातलो मोग, आवय येतावन मेळनातलो मोग, भुरग्यांतावन मेळनातलो मोग, भावा भयणीतावन मेळनातलो मोग जेजू तूं भरती कर दी आमकां. तूं भरती कर आमच्या काळजां उक्तें करता जेजू. जेजू तो मोग म्हज्या काळजांत पेटय, उदंड मापान पेटय, आसरो कातां तुज्या काळजांतान आनी सगळीं आमी सांगता गावया हालेलुया 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 हालेलुया. शद्धर बरे कलवरे दगे शंदर बरे करबले कल जीसस. थँक यू जीसस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी 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 ग्लोरी. उक्ती कर समेजो आमची काळजां, उक्ती कर जेजू आमची काळजां, आमची काळजां सगळीं उक्ती जावं तुज्या उतराक जेजू. तुजें उतर आमच्या काळजांत जगोवन दवरची कृपा दी जेजू. आमचे मोत विकास कर जेजू. तुजो मोग आमच्या काळजांनी पेटय जेजू. बापा ह्या संवसारांत कोणात आमकां मोग मेळो ना गे, तो मोग तूं भरती कर दी जेजू. ह्या वेळार मोग भरती कर दी जेजू. उदंड मापान तूं सोय आमी मोग करूंक, तुजो मोग आमच्या काळजांनी उदंड मापान भरोन आसूं दी जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. शेद्धर बरे कलबरे दगशा शंदर बरे करबले रखल जीसस. थँक यू जीसस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड, ग्लोरी 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 ग्लोरी. Let your fire flow, Lord Jesus. We lift up your name, O Lord Jesus. तुझ्या पवित्र काळजाक हांगा असल्या जमलेल्या हर एकला म्हज्या भावा भयणीक तुझ्या काळजाक हांव भेटोवन दिता. ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮರೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮರೇ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬರಿದಾದ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬರಿದಾದ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ದಾವೀದನ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ
ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ದಾವೀದನ ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಎಲಿಶನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮರೇ, ಎಲಿಶನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬು ಬಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬು ಬಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮರೇ. तुझं पवित्र आत्मा आमचे ते पाठी, तुझ्या पुनर्जीवनपणाची सकत आमचे ते वाळे. एलिशाक दिल्ले अभिषेक जेसू, एलियाक दिल्ले अभिषेक आमकां इथं फावो कर जेसू. ह्या संवसारांत येतना वायटाचेर झूज माडोवंक, सगळ्या संवसाराच्या आशा आकांक्षेक आमी लपतनासे जियेन आसतना रावोंक जायली कृपा फादर त्या पवित्र आत्म्या मार्फत आमकां लाभय. देवाच्या उतराची समजणी आमकां त्या पवित्र आत्म्यातल्यान लाभय. आमचे ते असली पिडा आशिल्ल्या तर पवित्र आत्मा भस्मन उडोवन ह्या वेळार आमचे ते असले वायट कटेपण, आमच्या काळजांत असले हर एक वायट संगती पवित्र आत्म्याच्या उजान भस्मन उडय. ह्या वेळार भस्मन उडय समया जेजू. तुझो पवित्र आत्मा आमचे ते पाटे, अभिषेक आमचे ते पाटे, नव्या जिविताचे कृपेचे सर आमच्या काळजांत वाळय समया जेजू. ह्या वेळार ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾ. ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬಾ. ಸೌಲನ ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾ. ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬಾ. ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಾತ್ಮನೇ, ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಾತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬು ಬಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬು ಬಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನ ಮುರಿದಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬರಿದಾದ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬರಿದಾದ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ,
Hallelujah, 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 hallelujah. Let your fire flow, Lord. Hallelujah. Receive the fire of God. Receive करा पवित्र आत्मे सकत ते बोलती सकत ती जाणवाय सगळे पवित्र आत्मा दिते आसा सगळे पवित्र आत्मा दिते आसा we lift up your name, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. निरंतर स्तुति करिया गिफ्ट ऑफ टंग यूज करा हर एक लिए गिफ्ट ऑफ टंग का स्तुति करा शाधरा बाबा बाबा रखा बाबा हीरा लका बाबा शा शानदार बरे करबले रखला बुरे दगा इधर बाबा 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 the mighty anointing the mighty power mighty power Lord Jesus 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 hallelujah 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 touch us Lord heal us set us free Lord Jesus hallelujah 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 इधर बरे कलबरे दगा शानदार बरे करबले रखला Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord praise you glory 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 mighty God mighty God mighty God mighty God hallelujah 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 इधर बरे कलबरे गया सगळं आम्ही जेजूक आराधना करूया स्तुती करूया आम्ही जेजूक महिमा दिवया ही 2 वरां समय सांगत आम्ही करसिल्यान सगळी तुमची मागणी ह्या वेळार भेटोवन दिया तुमचे वैयक्तीक गरजो समयाक वार भेटोवन दिया आमच्या सगळ्यांच्या भितरल्या माद्रींक समर्पण करून दिया तांची जिवीत समर्पण करून दिया तांच्या काँग्रिगेशनात नवी देवाच्या आपोवणे तांकां मेळच्या खातीर नवी भुरगीं तांकां मेळच्या खातीर आमी चड आनी चड जेजूचो मोग करूंक देवाची काकुळटांनी कृपा मागया आराधना आमी करया ताची सगळें आमचें जिवीत समर्पण करून दिया थोडेच दिसांचें आमचें जिवीत पूण सोमिया सांगता जिवनाचें ससनाचें जिवीत तें संवसारांत आमी ताच्या सांगता जिवंक जाय आनी ताचे तान आमी केदींच वेगळें जावन असो ताका मनवचें कितें ताका आमी करचें आराधन आमी करची स्तुती आमी तुजी करची ताची महिमा परगट करचें तें सोम्याक आमचें तावन जायचें आनी तेंच जेजू आमचें तावन आशेता देखून सगळें आमी खऱ्या काळजान आमची कुटुंबां सगळीं भेटोवन दिवन आमच्यो गरजो भेटोवन दिवन आमचे कितें विनवणी आसा त्यो सगळ्यो भेटोवन दिवन सगळ्या आमच्या विनवण्या पंगडाच्या सान्यांक कॅन्सर पिडेस्तांक कश्टांत अनवर आसलेल्यांक किडनी फेलियर जाल्ल्यांक सगळ्यांक समर्पण करून दिया ब्रेन ट्युमर्स जावन कश्टातात ब्रेन स्ट्रोक जावन कश्टातात पॅरलायज जाल्लीं जायतीं जाणां आसात बॅड रिटर्न जावन जायतीं जाणां आसात सगळ्यांक समर्पण करून दिया तुमचे कडेन मागोवंक सगळ्या हर एकल्यांक समर्पण करून दिवन ह्या वेळार जेजूक आराधना आमी करया मोगडा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका मोगडा
सागोरा आराधन तुका ये सोडवणारा आराधन तुका समयान जेजू तू आमच्या संगत आसाय या सक्रमेंतांत करस तू हजर आसाय तुका हांव आराधना करता तुजी स्तुती करता तुका उगळशिता तुका हवलाल येता जेजू म्हज्या जिविताच्या हर एक घडयो तुका समर्पण कर दिता जेजू म्हजें काळीज तुका समर्पण कर दिता जेजू जायत्या संवसाराच्या संगतींनी म्हजें काळीज गायल्लें आसा जेजू तें नितळ कर पवित्र कर तुजें काळीज मासा रक्ताचें काळीज आमकां तूं दी आमचें तें आसलेलें पात्राचें काळीज तूं काड जेजू आमचें तें एक नवो आत्म आमचे भितर घाल जेजू आनी त्या आत्म्या मारिफा तुका आमी आराधना करूं तुजी स्तुती करूं तुका महिमा दिवं आमकां फावो कर जेजू मुंड्या रूपार तूं लिपोन आसाय दैवीक मोसो मोग वांटून आसाय कुर्ब्या रूपार तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कुर्बेन तूं आमकां नेटोन आसाय तुमी सांगा तुजो दिवून आसाय कुर्बेन तूं आमकां नेटोन आसाय तुमी सांगा तुजो दिवून आसाय जेजू मोगाडा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवणारा आराधन तुका समयान जेजू म्हजें काळीज तुका उगतें करता जेजू तुमच्या काळजांत ये बरोवन तुमच्या मोपान तुजो मोग म्हाका अनुभव करूंक दी जेजू हांगा आसल्या सगळ्या म्हज्या भावा भयणीक तुजो मोग अनुभव करूंक ह्या वेळार दी खऱ्या काळजान खऱ्या मनान तुका आमी आराधना करता जेजू तूं सोडल्यार दुसरो देव आमकां ह्या जिवितांत ना सुमया ह्या संवसारांत तुवें धाडलेलें तुका आराधना करचे खातीर म्हाका आनी म्हज्या ह्या भावा भयणीक ह्या संवसारांत तुवें धाडलेलें म्हाका आनी ह्या भाव भयणीक तुजो मोग करच्या खातीर तुज्या संगता रावच्या खातीर तुजी सेवा करच्या खातीर जेजू खंयच्याय रितीन आमी संवसारांत आमी मेतेर जावन आसा त्या संवसाराच्या सूर मेतेरपणांतल्यान आमकां भायर काड जेजू संवसाराच्या आशा आकांक्षेक आमी वळख जायनातले बरी जेजू म्हाका राखून वर सांबाळ जेजू म्हज्या दोळ्यांच्या बुसलवणे म्हजे तावन पयस कर जेजू कुडीच्यो ओडण्यो म्हजे तावन पयस कर जेजू नितळ मनान नितळ काळजान तुका आराधना करचें भाग तूं म्हाका आनी म्हज्या भावा भयणीक सगळ्यांक तूं फावो कर जेजू ह्या वेळार स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं आमचे जीन येसो एक तारो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं आमचे जीन येसो एक तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा
ये सोडवण दारा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका सोडवण दारा आराधन तुका ये सोडवण दारा आराधन तुका ये सोडवण दारा आराधन हालेलुया 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 स्वामी तुका वर्षिता हूँ तुका मी वंदिता हूँ तुका मी आराधन करता हूँ तुझी महिमा मी प्रकट करता हूँ ही 2 वर्ष वेळ तुझ्या संगता करसो आमकां तुवें फावो केल्या खातीर तुका काळजांत हांव नरकां दिता पवित्र आत्म्या महिमा तुका जेसू हकलाप तुका जेसू वंदन तुका जेसू हे पवित्र आत्म्या तुका अर्गां दिता महिमा तुका अबा बापा सर्वेस्वर देवा हांव तुका आमी अर्गां दिता तुजी स्तुती करता तुका आमी नमान करता तुका आमी कळसिता सगळे आमचे जिवीत तुका समर्पण कर दिता हालेलुया 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 सगळ्यांक जेजू ती पाटी येताना सुरक्षीत तांच्या घरावरून ताका पावय जेजू त्या सगळो हप्तो येवच्या बुधवार आमी सांगता मेळटा वरे कितंत अवघडांवर तांचे भितर येणं जाऊ दी तांच्या जिवितांत येणं जाऊ दी सुरक्षीत तांकां राख आनी सांबाळ तुझ्या अभिषेक जेजू ते सगळ्यांच्या काळजांत कितें तुवें दिलां ते सगळें तांणी दवरून काडून ताका कृपा दी आदार दी दैवीक सगळं तांचे ते वाळी जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया